नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार पावलो मुंबई। फुडले उपचारांक यूएस हँडओव्हर ना। तात्पुरतो कारभार सांभाळूंक सुदीन विजय फ्रांसिसाची समितीक 5 कोटी मेरेन सँक्शन पावर। गोंयच्या मायनिंग लिजांचे ऑक्शनूच तोच उपाय योग्य। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला कडेन खेळनाकात। गोंयच्या शिष्टमंडळाक खण मंत्री पियुष गोयलान दिलें फटें। विजयाक फ्लायट चुकली। प्रशासकीय फायली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान फुडें वचूंक शकनात। घटनेत तशी तजवीज ना। मुख्यमंत्र्याचे गैरहजेरेंत 3 मस्किटियर्साचे काम चलाऊ प्लानाचेर काँग्रेसीचे प्रश्नचिन्ह। बारावीच्या बोर्डाचे एग्जाम सुरू। 16 परीक्षा केंद्रांनी 18,520 भुरगीं बसली एग्जामीक। भुरग्यांक अभ्यास म्हूण अंदू 2 पेपरां मदीं दिसाचो गॅप। सोनचीच्या मायनिंग ग्रस्त लोकांक पिवपाचे सारखे उदक मेळना म्हूण हायकोर्टान काडली सरकाराची खरडपट्टी। पायपलायनीचे 140 कोटींचो मागलो स्टेटस रिपोर्ट। आणि गोवा कॉर्पोरेट लिगांत रिलायन्स वन सेमीफायनलींत सेगीत जोडले दुसरे जैत। आरबीआयक 60 रनांनी धाडायले। मुख्यमंत्री पर्रीकार परत मुंबई पावलो। थंयच्यान तो फुडल्या उपचारांक यूएस वचपाचो। थंय 6 आठवडे तरी उरतलो म्हणून सुत्रां सांगतात। सरकाराचो कारभार सांबाळूंक ताणें सुदीन विजय आनी फ्रांसिसाची त्रिमंत्रीय टीम केल्या। ही टीम 5 कोटी जाल्यार मंत्री 50 लाख मेरेन सँक्शन करूंक शकतले। वचचे पयलीं तो मंत्री आमदार ऑफिसर आनी पणजेचे नगरसेवकांक ताळगांवच्या फ्लॅटार मेळ्ळो। सगळ्या गोंयकारांनो हांव तुमकां सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। गेले 15 दीस तुमी म्हज्या खातीर प्रार्थना केली। आयज तुमचे आशिर्वाद मेळ्ळे म्हणून आयज हांव बरो जावन पयल्या चॅकअपाक मुंबय वता। आनी पूर्ण बरो जावपा खातीर जर मुंबय दोतोरांनी उपदेश केलो जाल्यार एखाद्या वेळार देशा भायर वचून ह्या दुयेंसाचेर बरो जावपा खातीर काही दीस भायर रावन उपचार घेतलो। त्या उपचारांकूय तुमी जशे आतां आशिर्वाद दिल्या तशेंच आशिर्वाद तुमचे चालूच उरतले अशी हांव अपेक्षा करता। आनी म्हाका ही थोड्या दिसांची सुटी तुमी सगळ्यात ग्राह्य करतले अशी अपेक्षा करता। सोमारा दीस उजवडटाच पर्रीकर परत मुंबय वचपाचो म्हणून खबर फ्लॅश जाली। सकाळी पयली मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा आनी ताचो खास प्रधान सचिव पी कृष्णमूर्ती बरोबर ताची बसका जाली। सीएमओन ह्या बसकेचो फोटो आपल्या ट्विटरार घाल्लो। ते उपरांत मंत्री आमदार अशें करून एक एकलो ताका मेळ्ळो। पांडुरंग मडकयकार, मंत्री बाबू उसगांवकर, गोविंद गावडे, सर्वपक्षीय मायनिंग डेलिगेशना बरोबर दिल्ली वचनासतना उरिल्लो विजय सरदेसाय, मायकल चर्चिल रोहन, तशेंच डीजीपी एसपी सिद्धार्थ कुंकळकार, आवर्तान सीसीबीचे कांय नगरसेवक, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तशेंच शिक्षण खात्याचे ऑफिसर आनी बाकीचे कांय सरकारी अधिकारी ताका मेळून गेले। आपल्या गैरहजेरेन सरकाराचो कारभार सांबाळपाक ताणें सुदीन विजय आनी फ्रांसिसाची त्रिमंत्रीय टीम केल्या। ती टीम 5 कोटी मेरेनची कामां सँक्शन करूंक शकतली। मंत्री 50 लाख मेरेन सँक्शन करूंक शकतले। तुम्ही असतले सुदीन असतले फ्रांसीस हय सो दॅट विल बी अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अशें इंटेंशन आहा म्हणून ताणें म्हाका सांगलां आतां। ओके इवेंच्युअली कितें फायनान्शियल इश्यूज जे येता म्हळ्यार एक मिनिस्टराची पावर 50 लाख मेरेन मिनिस्टराक ते कितें डिसिजन घेवं येता ताजेर 5 कोटी रुपया मेरेन हे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरान घेवं येता। अदरवायज बाय टेलिकॉन्फरन्सिंग कॅबिनेट करपाचें। दीज आर ऑल the new mechanisms that have been that are going to be adopted.
ना हे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स म्हणून 3 जाणांचे सुदीन ढवळीकर, फ्रांसीस डिसोजा आनी हांव अशे 3 मिनिस्टरांचे एक ग्रुप वील डिसायड ऑन बेसिकली डिसिजन्स कितें जाता एक फायनान्शियल डिसिजन्स वीच आर अबव 50 lakhs कोणे तरी घेवंक जाय ती मुंबय ताका चोवपा येयल्लो हां कशें आहा तें आय एम व्हेरी हॅपी टू सीन बरो ट्रिटमेंटा वयता बरें आहा हेल्थ बरें आहा नो प्रॉब्लेम हय सगळे डिपार्टमेंटाचे वॉट एवर इश्यूज आर दे जस्ट क्लॅरिफाईड सो थिंग्स आर फायन सो जस्ट केम टू गिव अ कर्टसी कॉल बरी आसा मरे सध्या तरी इमर्जन्सी प्लान जाला तो पळयल्यार गोंयचो मुख्यमंत्री अमेरिकेक आनी युतीचें सरकार 3 तकल्यांनी चलपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे मायनिंग बंदीक उपाय आनी राज्याची अर्थीक परिस्थिती जाग्यार घालूंक लिजांची पावणीच गोंयच्या शिष्टमंडळाक आदलो केंद्रीय खण मंत्री पियुष गोयलान फटें दिलें. खण मंत्र्याचे वतीन गोयल शिष्टमंडळाक मेळ्ळो. सरकारान सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला आड वचप बरोबर न्ही ही कानपिचकी दिवन तो मेकळो. शिष्टमंडळा बरोबर दिल्ली वचपा आशिल्ले विजयाक खंय शिगम्याच्या बोवाळांत फ्लायट चुकली. मायनिंग बंदीच्या विशयाचेर गोयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ सोमारा दिल्ली पावले. सुदीन ढवळीकाराच्या नेतृत्वाखाला या शिष्टमंडळात सभापती प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार प्रसाद गांवकार, दीपक पावसकार, निखळ हळणकार, राजेश पाटणेकार आनी खासदार नरेंद्र सावयकार आशिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ते पयलीं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक मेळ्ळे. उपरांत नितीन गडकरी सगळ्यांक घेवन रेल्वे मंत्री पियुष गोयलाक मेळ्ळो. खण मंत्र्याचे वतीन रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान शिष्टमंडळा कडेन चर्चा केली. गोयल पयलीं केंद्रीय खण मंत्री आशिल्लो. गडकरीनूय मायनिंग बंदीचेर गोंयचेर आयिल्ले अर्थीक संकटाची परिस्थिती गोयलाक समजावन सांगली. केंद्रीय खण सचिवूय बसकेक आशिल्लो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गडकरी आनी गोंयच्या शिष्टमंडळाचे सगळे म्हणणे आयकून घेतले उपरांत गोयलान ताचो निश्कर्श सांगलो. सद्याचे परिस्थितीत लिजांची पावणी होच पर्याय आनीक पर्याय ना. सरकारान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा आड वचपूय बरोबर न्ही म्हूण तो उलयला. मात अजाप म्हळ्यार ह्या शिष्टमंडळा बरोबर वचपा आशिल्लो गोंयकारपणवाल्या गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाच्या फ्लायटीचे खंय कोफुसांव जालें. शिगम्याचे गडबडीत दिल्लीची फ्लायट चुकली म्हूण मिडियाक उलोवन दाखयता. तुमी दिल्ली वचपाक अरे हांव काल म्हाका फ्लायट चुकली. हांव ते शिगम्याक आसलो फ्लायट रिटर्नूय आज आशिल्ली वचपाची काल. बाय द टायम ते कितें जालें चुकामूक जाली ऑन लँडींग हियर आनी टेक ऑफ इन बॉम्बे. ताजेर म्हाका हांव ते धरून गेलो की हांगा थंयच्यान टेक ऑफ जाला म्हाका अर्दवर मेळटलें. बाय द टायम आय रीच तुमचें काय रिप्रेझेंटेशन आतां मायनिंग रिप्रेझेंटेशन आय एम इन कॉन्सोनन्स वीथ जनरल. आमचो पार्टीचो स्टँड क्लियर आहा की गोंयच्यो मायनी गोंयकारा कडेन उरूंक जाय नाजाल्यार धनबाद गोंयांत जाता. आनी हे जे गँग्स ऑफ वसेपुराचे भशेन पिक्चरां आयलीं बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज एज अ रिजल्ट हे गोंयांत जावचें. अशें जर जातलें जाल्यार ते मायनिंगूच नाका. दीस इज अवर व्यू एंड दीस इज माय व्यू फ्रॉम द बिगिनींग. माय व्यू रुमर इज आउट ऑफ स्टेशन. सो तशें डेलिगेशन तो मायन्स मिनिस्टर आसतना वचप बरें आशिल्लें. पूण तें जावंक ना फॉर सम रिजन ही इज नॉट बीन देयर. ते फिक्स केल्लें म्हणून डेलिगेशन गेल्लें आहा बट वी आर इन कन्सेन्सस व्यू इज ओके. निलेश काब्राल म्हाका ताच्यान आसलो हांव पावूंक ना पावपाचो लेट जालो. काँग्रेसीचो सिनियर राणे दिल्ली शिष्टमंडळा बरोबर वचपाचो आशिल्लो. मात सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताका खंय थंडी जाल्या म्हूण तो वचूंक ना. हेल्थ मिनिस्टर ज्युनियर राणे दिल्ली पावलो. The delegation members went with some hope of trying to convince the government. Perhaps they have not succeeded. But one of the ministers whom the delegation met today told them, if you say so, that means if you support that mine should continue in these circumstances and speak in favor of mines, you will go to jail. This is what Mr. Piyush Goyal told the delegation. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले बार्जवाले आनी शिपिंग एजंट संघटनेची वास्कोचो आमदार काल्लुसा बरोबर मिटींग जाली.
सरकारान सगळीं लिजां रिन्यू केल्ल्यान बार्जवाल्यांनी ना थंयच्यान पयशे एकठांय करून खंय बार्जी उब्यो केल्ल्यो. आतां मायनिंग बंद जाल्ल्यान सरकारान खंय तांच्या रिणाची जबाबदारी घेवची. जो 88 लिजीस जो रिपेर रिन्यू केले त्यो 88 लिजीस रिन्यू जाले म्हूण आमचे बार्जी रिपेर केले. नाजाल्यार आमचे मेंबर्स आनी आमी इंट्रस्टेड आसा न्हय रिपेर करपाचे. आमकडे बँक आमकां फायनान्स करपाक रेडी ना बिकॉज आमचे अकाउंट NPA जाले म्हणून आमचे सगळे मेंबरांनी आनी आमी जायत त्रास काडून ह्यो बार्जी रिपेर केले. रीण काडून कितेंय करून जर खंयच्यान एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करून पयशे काडून आमी ह्यो बार्जी रिपेर केले. आनी रिपेर कित्याक केले मायनींग रिन्यू जाले आनी आमी बिजनस करतले आनी ह्या लोकांचे पयशे येयले ते फारीक करता म्हणून आमी रिपेर केलेलो. पूण आतां 7 तारीख फेब्रुवारीची जी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर येयल्या त्या ऑर्डरीचे सगळ्या प्रॉब्लेम जाला. आमी आमची लोन मेन लोन जे बार्जे आहाय तेवूय आमी बँक फायनान्स करना म्हण ARC कडेन एप्रोच जालोले आनी इन प्रिंसिपल ARCन आमकां एप्रुवल दिलोले लोनाचे. जेन्ना ही 7 तारीख ऑर्डर येयली तेन्ना तेजे उपरांत आमगे सगळें शटडावन जालें, आमचे सगळीं बंद जालें. सो आमी मागताय आमच्या सरकारा कडेन जी आमकां स्कीम दिलो आहा डेप्ट रिलीफ स्कीम ती आमची 31 मार्च काबार जाता ती आमी 6 म्हयने एक्सटेंड करची म्हूण मागताय. तेच बरोबर जरी तर मायनींग स्टार्ट जायना जाल्यार आमी सरकाराक मागताय जे लोन्स आहाय सगळे ते गव्हर्मेंटान टेक ओवर करचे. नाजाल्यार कितेंय करून गव्हर्मेंट हॅज टू टेक केअर ऑफ दीस लोन. स्किल्ड वर्क फोर्स उबो करूंक शिपिंग कंपन्यांनी खूप कष्ट घेतिल्ले ते फुकट वतले. End of March or April, none of the steamer agents will have a single vessel, and all of us have got hundreds of employees because these are all skilled employees. People are trained to do custom clearance, port clearances, deal with MMD, immigration. These are all very specialized jobs, and we take years training people. We send them to shipping institutes, we sponsor them, and now we find that all these people, they will have no place to go. They are all born and brought up in Goa. They are from Goa, so where they can go outside? Because we are depending on Marmagua port. So this is going to be the biggest problem. Auditors, when the parliament is in session, I don't think it will be possible. We have to be practical. See, when the parliament is in session, auditors will not be issued. But my layman view, I don't know. But then, see, other efforts are there. A review petition can be filed, or government can ask that's a ban, the accident will be the first. So we can have other things also are there. इतले मजगती शेजा गोवा कामगार संघटनेचे साखळे बसकेतूय मायनिंग बंदीचो इश्यू आयलो. 16 मार्चा सावन मायनिंग आशिल्ले तशे बंद. काही लोक सगळ्या पार्टीचे लोक असतात, काहीचे एक आमदार म्हणून जाल्यार मिनिस्टर कोणी लागचो असता, तेजो कुबडे घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें. फुडले पिळेता आमी जर 15 रातीच्या वयल्यान धरना आमी बायल भुरग्यांक घेवन आमच्या रस्त्यार वयचें पडटलें. तेन्ना आमचे कडेन ते मायनींग डिपेंडंट म्हणजे आमीच न्हू, आमीच कामाक वयता तेच मायनींग न्हू, आमची बायल आसा भुरगीं आहा तांकां सुद्दां हाडपाची गरज आसतली. आमी लढाईक तयार आसूंक जाय. ही आतां लढाई 15 तारखेच्यान आमची ही लढाई मायनींग कशें तरी रिज्यूम जावंक जाय. म्हाका वर्सा 30, हांव 58 रिटायर जातलो. समज मायनींग बंद पडलें, म्हाजो पगार बंद जालो जाल्यार हांव करतलो कितें? आनी म्हाज्या भशेन कितलेशेच कामगार भाव आसा, हो पयलीं विचार करूंक जाय आमकां. जो पर्यंत तुम्ही आसात तो पर्यंत हांव भियेना. कितें करचें पडलें आतां गेले जाल्यार सगळे या, जगले जाल्यार सगळे जगया. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी उदय परब. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.